स्पीकर सर, हांव एक नोंदणीन हाडपाक सोदतां ऑनरेबल मुखेलमंत्री नोंदणीन जे हो पेपर बेसिकली हेजेर एक मिनट स्पीकर सर कॉन्फिडेंशियल पेपर दाखयता पळय न्ही हाज्या पयलीं असले पेपर दाखोवपाचे बंद करपाक पयर जो ताणें पेपर दाखयलो ते व्हेरीफाय केल्या उपरांत कळ्ळें कितें तें. एक मिनट स्पीकर सर, एक मिनट सीएम म्हाका खबर कोण ती मागीर तूं उलय. हेजेर येयलां की कॉन्फिडेंशियल नोट बेस्ड ड्रग अल्कोहॉल अब्यूज अमंग परत एक सांगता गॅमलिंग इज ऑल्सो स्पीकर सर डिपार्टमेंट ऑर्डर्स एक्शन but remain silent on criminal action. बसून घ्या ताजे स्टेटमेंट आपल्या क्वेश्चनवर ड्रग्स आनी स्वयंपूर्ण स्पीकर सर हे म्हाका दिसता एक सिरियस पुलीस स्टेशना भितर जेन्ना ड्रग्स सर्क्युलेट जाता, सोरो सर्क्युलेट जाता, गॅमलिंग जाता, स्पीकर सर हेजेर मुखेलमंत्री स्पीकर सर हो इश्यू एकदम इम्पॉर्टंट आसा. हे क्वॉलिफाय मूव केल्ले ना बट हांव तुझी नोंदणी हाडपाक सोदतां. हे स्वयंपूर्ण काय कितें हे गोंय हेजेर तूं जाप दी. अरे कितें एक्शन घेतो तो I have made a statement. You which Speaker sir, I may be permitted to submit the corrected annexure 1 of the reply to start LAQ number 7B tabled by Honorable MLA Sri Premen Sheth regarding structural audit and survey of heritage and archaeology site. Start question number 1, Elton Dickwads, Anthony Was. Speaker sir, start LQ number 1A. 1A. So Adimasha answer as per loaded on the side of the house. Speaker sir, हांव पावर मिनिस्टराक हांव काल तांतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमचे जायते जे इलेक्ट्रीक पोल नासले ते विलेजांनी आमी घातल्या, तशेंच पिक्चरूय बी घातलेले आसात. तशेंच आमचे हाय मास जे जंक्शनार कितें आसोंक ना थंयसर बी घातल्या. तशेंच टेम्पलान तशें आमचे चर्ची लागीं अशें आमचे हाय मास घातलेले आसा. हांव ताका थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचो चीफ ऑफिसराकूय थँक्यू म्हणटा कित्याक ताणें म्हाका भरपूर हेल्प केलो आसा. आनीक म्हजो मेन इश्यू म्हणटा तो आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडरग्रावंड केबलिंग जे आमकां कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर जे आमची झाडां आसात जावं माड आसा झाडां आसा ती तुट्टा पडटा आनी आमकां पावराचो प्रॉब्लम जाता. हांव तुमकां ताणें उत्तर दिल्लें आसा त्या उतराचेर तुमकां विचारपाक स्पेसिफीक प्रश्न विचारन नाका सर. आमकां अंडरग्रावंड केबलिंग हें आमचें केन्ना जातलें कित्याक फूल कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी सावदी मातशें गेली 2 वर्सां कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सींत विविध स्तराचेर काम केल्लें आसा आनी ताजो फायदो कितें हें आवटरीजीस जे आमी दिल्या 117 घेतले ताजे वयल्यान कळटा. 6 म्हयन्यांत फक्त 40 आवटरीजीस आतां आयल्या. पयलीं जे 117 आयिल्ले ते 40चेर पावल्या. हाजे वयल्यान अंडरग्रावंड केबलिंग जाले नंतर कितलो फायदो लोकांक जाता हें तुज्या कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी वयल्यान लक्षांत येता. दुसरी गोश्ट तुजी जवळ जवळ 51 कोटीची कामां आमी केली. आतां जी तुजी कामां आमी काडल्या ती 25 कोटीची काडल्या आनी तातूंत वर्क ऑफ अंडरग्रावंड केबलिंग ऑफ 11 KV कोर्तालीम कासावलीम फिडर फ्रॉम साकबाळे सबस्टेशन. त्यानंतर वर्क ऑफ पार्ट कन्वर्शन ऑफ ओवरहेड लायन ऑफ 11 KV कोर्तालीम फिडर फ्रॉम 110-13 11 KV हें एक काम काडलां. हें 6 कोटी 96 लाख आनी दुसरें आसा तें 17 कोटी 50 लाख म्हणजे सादारण 25 कोटी रुपया काम जाता. तिसरें आसा तें डिविजन 14चे वेर्णा हांगा तुवें लेयींग ऑफ अंडरग्रावंड केबल 40 किलोमिटर मागलां आनी सप्लाय एंड इरेक्शन ऑफ RMUs 46 नंबर्स मागल्या. हाजें एस्टिमेशन जालां ऑन एंड अरावंड सादारण हें 25 कोटीचें काम जातलें. आनी त्या नंतर तिसरें मागलां तें कन्वर्शन ऑफ LT लायन्स इन विलेज पंचायत कासावलीम आरोसीम क्युएलीम आनी कन्वर्शन ऑफ LT लायन्स इन विलेज पंचायत बेलसांव पाले इसोरसीम
हे साधारण 35 crores आसा पूण जो पर्यंत आमची HT लायन कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमी LT लायनी हात लावचे ना. HT लायन कंप्लीट जाले नंतर तुझे LT लायनी आमी हात लायता. सर कितलो टायम लागतलो सर? आता जे काम आता जी 25 कोटीची कामां काडटा ती ह्या म्हयन्यांत तुजे कंप्लीट जातली. साधारण ऑक्टोबरांत हें काम चालू जातलें आणि 2 ते 2.5 म्हयन्यांत काम सोंपोवन दितलें. सर दुसरो क्वेश्चन आसा सर, आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी लायनमॅन कम वायरमॅन हो एकटोच आसा आनीक लायन हेल्पर जे आसा ते आसा पूण जे आमकां आनिकूय आमकां लायन कम वायरमॅन हे आमकां जाय, हे आमकां शॉर्टेज पडटा, हे आमकां दिवपाक जाय. केन्ना दितलो सर? सहज मातशें मिटर रिडर आणि लायनमॅन आणि एसिस्टंट लायनमॅन हे प्रोसिजर आमचें चालू आसा. आमी एडवर्टायजमेंट केले नंतर आतां नवो रूल आयला, आमी सगळे हाका दिवपाचें ते केले नंतर एक पोस्ट तुमकां भरले नंतर तुमकां दितले. श्री अलेक्स लॉरेन्स. सर तिसरो पॉयंट सर, आणि तिसरो सर, क्वेश्चन विचार, तिसरो विचार. सर तिसरो सांकवाडे जे सेक्शन आसा थंयसर आमकां थर्ड शिफ्ट जे 10 उपरांत आमकां थर्ड शिफ्ट हांगासर कोणूच ना. तो आमकां केन्ना लास्ट टायम एसेंब्ली क्वेश्चन घातलेलो तेन्ना दिता म्हणून सांगलो पूण आयज पासून आमकां तो स्टाफ दिवंक ना, सेकंड थर्ड शिफ्ट स्टार्ट करूं ना. आय एश्योर्ड दीस. श्री अलेक्स लॉरेन्स. कसं कोर्तांनी उलयता आसतना आउटरीजीस म्हणलें काय ना. वेन यू से आउटरीजीस एक आउटरीज जालें जाल्यार हाय टेन्शनान आउटेज सॉरी आउटेज सो एक जात तेन्ना आख्खी लायन डेड जाता. अंडरग्रावंड आहा थिंगा आय थिंक सो न्यू सिस्टम येयला. कितें न्यू सिस्टम येयला खूंय हें जाता प्रॉब्लम जाता थिंगाच हें जाता. ओन्ली दॅट ट्रान्सफॉर्मर द इलेक्ट्रिसिटी फेल्स. बट हिंगा आतां सद्याक आख्खी लायन आहा आमगेली. नाव वी हॅव कोर्तालें फूल ऑफ कोर्तालें मस्ट बी ऑन मे बी 1 सबस्टेशन और 2 सबस्टेशन. आख्खे सबस्टेशन हें जाता. आख्ख्या सबस्टेशनाक एक लायट येता ती सगळी फेल जाता. एक पाट ऑन मारताय पयलीं चॅक करपा, एक पाट ऑन मारताय चॅक करपा खूंय फॉल्ट आहा तो फायंड आवट करपा, सेकंड परतून मारताय, 3 पाट मारताय ते 3 पाट मात्री मागीर लायट येना जाल्यार परतून दॅट मिन्स आवटरीच चड जाला आहा लायन डेड जाता. बट हे भाशेन एक पाट हें जाता ना लायन डिस्टर्ब जाली काय ना कंटिन्युअसली 3-4 पाट लायट जाता आनी लोक मागीर कितें जाता लोक म्हणटा की लायट कितू पाट वयता काय म्हणून. सो मुगे चीफ मिनिस्टराक एक क्वेश्चन, हाव वील यू सॉल्व दीस प्रॉब्लम एट प्रेझंट एक्झिस्टींग सेटअपान जिंग अंडरग्रावंड ना. अंडरग्रावंड आहा थिंगा डिफरंट, अंडरग्रावंड आहा थिंगा न्यू सिस्टम येतलें. अंडरग्रावंड आहा थिंगा आय हॅव बीन डिस्कसिंग विथ द इंजिनियर्स. अंडरग्रावंड थिंगा आमी एक कोणी एक हें घालपाक कट आवट आनी ट्रान्सफॉर्मर्स घालपाक गेले. आतां ओल्ड सिस्टमान तूं कितें करूं सोदिता एक्झिस्टींग हो प्रॉब्लम सेटल करपाक? ओन्ली वन क्वेश्चन, what steps you are going to take to just see that decision? क्वेश्चन इज कोर्तालीम Yeah, कोर्तालीम. आणि आउटरेजीस कोर्तालीम जे दिल्या हांव उलयलां पयलींच. आउटरेजीस दिल्या त्यो सगळ्यो डिटेल एनेक्शर 2 दिल्ले आसा. जेन्ना आउटरेजीस 30% पावल्यो फ्रॉम 100% to 30%, दॅट मिन्स फुडलें जें काम ताचें कंप्लीट जालें बरोबर ते आउटरेजीस उरच्योच ना. आतां म्हजें घे, तुमचे मडगांवचे घे, ज्या कडेन सगळे ST लायन कंप्लीट जाल्या तांचे घे, देर आर मिनिमम आउटेजीस. मातशें चेक कर दाखयता. आनी जेन्ना तुजें काम जातलें पळय कंप्लीट उगीच कितेंय हांगा उलोव नाका. ना, हांव कितें उलयतां? स्पीकर सर, सब्जेक्ट आसा तो हांव मिनिस्टर इंटरप्ट करतां. एक मिनिट हांवें तुका इंटरप्ट करूना. सब्जेक्ट कितें आसा, आउटरेजीस कमी जावपाक जाय, लायट स्मूथ फंक्शनींग जावपाक जाय आनी लायट प्रत्येकाक टायमशीर मेळपाक जाय. हो प्रश्न आसा आनी तें काम आमच्या सरकारान केलां अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रमोद सावंत एज अ फायनान्स मिनिस्टर. कोणीच करूं ना हेजे पयलीं. सारकें आनी तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीत सुद्दां केलां तांच्याच न्हय. आनी इतलेंच न्हय, अपग्रेडेशन ऑफ स्टेशन्स सगळीं आमी घेतल्या. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत आमी 100 हातां घेवन चालू केली. इमेजीन करा, आतां आमी आमच्या सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीत जवळ जवळ 140 आसा. आमचे पर्ये आनी सत्तरीत दोनूय कडेन मेळून जवळ जवळ 100 कोटीची कामां चालू केल्या आनी 120 कोटीची कामां आमी ह्या म्हयन्याक काडटा. हाजे वयल्यान जें काम आमी घेता पळय ताजो रिजल्ट फाल्यां मेळचो ना. 6 म्हयन्यांनी म्हाका विचार 2025 मार्च म्हयन्यांत म्हाका होच प्रश्न परत घाला आनी म्हजे कडेन या.
स्पीकर सर तेणें कितें म्हणलां हांव कितें कितें उलयता म्हणटा हांव आय एम करेक्टींग हिम हांवें तें कितें सांगितलां एक्झिस्टींग सेटअप जिंगा हें ना थिंगा अंडरग्रावंड ना थिंगा आतां मुगे कॉन्स्टिट्युशन अंडरग्रावंड जाता म्हणल्यार आनी एक वर्स वयतले एक मिनिट ताचे 6 म्हयन्यांत जाता ताका खबर आसा हें मुद्दाम उलयता तो बरें हांव मुद्दाम उलयलें जाल्यार तेका सॉरी म्हणटा चल तें आनी आर्ग्युमेंट नाका बट वॉट इज इम्पॉर्टंट इज जेंगा जे जाग्यांनी जालें ना थिंक वॉट स्टेप्स यू गोइंग टू टेक ते सद्याक एक आवटेज जाली काय ना कितली बार लायट वयता लोक समजता कितें कोता काय आमदार न्हिदोल म्हणटाय लोक हांव 24 hours मॉनिटर करता स्पीकर सर 24 hours हांव कितू आवटेजी जाय त्यो मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी काल जाले त्यो आज सांगत तुका अरे ना बट हांव मातशे what steps is going to take what steps is going to take प्रश्न करताले आसा बट आय कॅन आन्सर ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज इफ रिक्वायर्ड तुम्ही परमीट केल्यार प्रश्न इतलोच आसा की ताजें काम फुडल्या 6 म्हयन्यांत ताका जो प्रॉब्लेम इज गॉट लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स आनी ताजे रिजॉल्व करपा खातीर आमी घेतल्या जवळ जवळ 100 कोटीचे एस्टिमेट ताजे ऑलरेडी पास जाल्या ताचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना आमी सगळी ST लायन अंडरग्रावंड करतली ती ट्रान्सफॉर्मर टू ट्रान्सफॉर्मर थंयच लायट वतली म्हणजे तेंय बी कोणी चुट्ट पडलें झाड पडलें माड पडलें जाल्यारच वतली ओन्ली एक ट्रान्सफॉर्मर वयता हय एकूच ट्रान्सफॉर्मर वतली येस फुडें स्टार्ट क्वेश्चन टू श्री उल्हास वेकर ए Saudi Moshe Saudi answer Minister, as yes. per loaded on the side of the house. स्पीकर सर म्हजो प्रश्न आसलेलो की गोवा हावजींग बोर्ड हेजे जे ऑफिस आसले सावथ गोवा गोगळान हें गेले 5-6 म्हयने जाले तें शिफ्ट जालां मंत्र्यान उत्तर दिलां की तें ऑफिस आसा म्हणून परंतु स्पीकर सर थंय फक्त एक क्लार्क आनी एक पिवन आहा बाकीचो सगळो स्टाफ आहा तो परवरी व्हेला जेणे करून जे गोगळ हावजींग बोर्ड जावं रुमडामोळ दवल्ली हावजींग बोर्ड जेंकां कोणाक पेमेंट करपा जाय जाल्यार थंय एकावंटंट ना थंय कॅशियर ना जायते वेळार लोकांक ते पयशे भरपाक परवरी येवचे पडटा दवल्लेसून मडगांव बस मडगांवसून पणजे पणजेसून परवरी अशे लोकांक त्रास जावपाक सुरू जाल्या गेली 40 वर्सां हे सावथ गोवा ऑफिस आसलेलें ते सडनली 5-6 म्हयने शिफ्ट केलां हेच्या कारणान लोकांक खूब त्रास जाता मंत्र्यान हें जाता तितले बेगीन ऑफिस परत सावथ गोवा सुरू करचें अशी विनंती Saudi Moshe, the office जें चलतालें ती बिल्डींग इज इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन तिची जी वास्तू आसा ती केन्नाय खसळूं शकता आनी ती रिस्क आमी घेवं शकना आनी त्या खातीर हें केल्लें आसा येदा कदाचीत गव्हर्मेंटाचो जर आमकां एक 200 स्क्वेअर मिटर जागो आजू बाजू खंयी मडगांव सायडी मेळटा आसत वील मेक एन इन्क्वायरी माय चेअरमॅन एंड MD वील मेक एन इन्क्वायरी वी वील टॉक टू CM ऑल्सो आनी तुजो जो प्रश्न आसा तो आमी कंप्लीट करपाक जाता तितले बेगीन प्रश्न मोकळो करपाक सोदता स्पीकर सर दवल्ली हावजींग बोर्डान 5-6 वर्सां जाल्या सिंगल बेडरूम फ्लॅट 33 फ्लॅट अजून सेल करून ना 5-6 म्हयने जाले हितून खंयच्या तरी 2 फ्लॅटान तुमी ते ऑफिस शिफ्ट करपाक शकतात जर ती बिल्डींग जर सारकी ना जाल्यार कारण लोकांचे काही कंप्लेनी आसता तेन्ना तांचो JE EE हो एवेलेबल आसतालो आनी लोकांचे ज्यो कंप्लेन आहा ते वचोन ते सॉल्व करताले पूण आतां थंय पळोवपाक गेल्यार तुमचे 33 फ्लॅट गेल्ले 6 वर्सां जालीं विथआवट सेल थंय आसा त्याच प्रमाणे तुमचे कमीत कमीत 25-30 फ्लॅट प्लॉट जवळ जवळ 25,000 स्क्वेअर मिटराचे हेच गेली 20-30 वर्सां ते वेकण आसा तुम्ही हेजेर कितें तरी ना थंय एन्क्रोचमेंट जाला लोक ते प्लॉट कोणाचे म्हणून कोणाक खबर ना फाल्यां सकाळी अशें जातलें कोण तरी तो प्लॉट काडटलो आनी आपलो प्लॉट म्हणून विकतलो अशें हेज्या पयलीं जालां त्या खातीर तुमी हेजेर जाता तितली एक्शन घेवपाक जाय आनी हें ऑफिस तुमचें जे दवल्ली जे फ्लॅट आहा तितून 2 फ्लॅटान सुरू करपाक जाता मातशें लक्ष दिवपाचें हांवें सांगलां वी वील सी आनी आमी पळयता आतां जे क्वार्टर्स कित्याक ऑक्शन जावना ते हांव चेअरमॅना कडेन डिस्कस करून फुडलें प्रोसिजर आमी चालू करता स्पीकर सर बेगीन जावचें मुगे हा बटन येस स्पीकर सर आयमाल मरे बटन वयर मुगे हा निलेश कावळकर. कापराल बाबाय तो येऊच बरें स्पीकर सर जे ताजो बरें निलेश प्रश्नाचे आमचे बाब उल्हास तुवेकरान घातला आमचे मतदारसंघान हावजींग बोर्ड आसा आनी तेंचे इशू खूब आसा स्पीकर सर
आणि पयलीं मडगांव ऑफिसान एक कितें तरी सॉल्व जातालें. आतां तुमी 200 स्क्वेअर मिटर गोवोरमेंटा कडेन मागता, तुमचे कडेन कितले स्क्वेअर मिटर तुमचे कडेन आसा? हांव नगो, तूं गोवोरमेंटा कडेन कसो मागता तो? तुमचे स्वताचे जागो आसा आनी बिल्डींग जे आसा स्पिकर सर ते तुमच्या हावजींग बोर्डान आसा ऑफिस ते. सो मातशें तुमी म्हाका लक्ष घालना दिसता म्हाका. मातशें चेअरमॅन तुजोच तो, ताका घेवन बस आनी घर. एक मुद्दो म्हाका सांगपाक जाय स्पिकर सर की ते मिनिस्ट्री तीच म्हणटा, पूण स्पिकर सर एक लक्षात घालपाक जाय की हावजींग बोर्डाचें हांव फक्त क्लॅरिफाय करता की हावजींग बोर्ड जेन्ना प्लॉट करता आनी विकता तेजी ओपन स्पेस म्युनिसिपालिटी कडेन हँडओवर करना, बाकीचे करना. पूण एक लक्षात घालपाक जाय की तेजेर एन्क्रोचमेंट चलता. आतां मडगांव जेन्ना ऑफिस ना म्हणजे एस्टॅब्लिशमेंट ना ते पयलीं चॅक करतले वेदर यू हॅव एनी मेकॅनिझम की हे जे हावजींग बोर्डाचे जेन्ना प्लॉट दिता जशें आमी बिल्डींग बांदता हितून भितर हे ऑफिस जे मडगांव आसतले ते चॅक करतले. पूण एनी मेकॅनिझम इज देर दॅट हँडओवर करपाचें कितें ओपन स्पेस मागीर कोणा कडेन उरता हे हावजींग बोर्डाचे? मातशें हो प्रश्न निकालांत काडपाक आमी चालू केला. ऑलरेडी हांवें स्वता फर्मागुडी ह्या भागांत जेन्ना हावजींग बोर्डा कडेन ओपन स्पेस मागली फॉर डेवलपमेंट तेन्ना अशें कळून आयलें म्हाका की तें जायना म्हणून. आनी त्या खातीर तो प्रश्न येता ते 2-3 म्हयन्यांत आमचो निकाली जातलो. आनी ताजो जो हें आसा तो एक्चुअल रूल कितें की पंचायत बॉडी जर पंचायतीत आसा म्युनिसिपालिटीत आसा जाल्यार तांकां आनी ती जी सोसायटी आसा पळय तांचे कडेन तें वचपाक जाय. पूण तें वचना हावजींग बोर्डांतलें आनी त्या खातीर सुटसुटीत अशें कितें मुखार काडपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. स्पिकर सर एकूच स्पिकर म्हजो मुद्दो ऑनरेबल मिनिस्टर कळ्ळो, पूण म्हजें सांगपाचें हांव 2 वर्सां जालीं फॉलोअप करता तुमचे हावजींग बोर्डा कडेन. तो लँड पंचायतीक आपणाक घर बांदपाक ते विकते घेवपाक आहा, पूण खंय तरी तोडगो म्हणत तुमी एकमेकाचे घालता, हावजींग मिनिस्टराचे घालता, TCPचे घालता. मातशें हेजें सोल्युशन काडचें स्पिकर सर. स्पिकर सर, ह्या हावजींग बोर्डाच्या मुद्द्याचेर म्हाका मंत्रीन जाप दिवपाक जाय की हाऊ मेनी शॉप्स अँड ऑफिसीस आर देर इन द गोवा हावजींग बोर्ड कॉम्प्लेक्स, वेदर देर आर एनी डिफॉल्टर्स फॉर पेईंग रेंट, एनी अदर फीज. प्रश्न वेगळो आसा, ताका जाय जाल्यार हांव ताका सबमीट करता. स्पिकर सर, एक या प्रश्नाची संबंधानूच उलयता हांव. मडगांव आहा हिंगा 10 वर्सां जालीं रेंट हारी केलें ना, पोस्ट ऑफिसान रेंट हारी केलें ना. दुसरें जे एणे पोजिशन लिडर प्रश्न भरपूर खूब आसतले, पण ते आज जो विचारला प्रश्न आसा त्या तेजेर उलयता हांव. तेजेर उलयता. थिंगा रेंट हारी केलां, लोकांन रेंट हारी केलां. 10 वर्सां जालीं रेंट हारी केलें ना. कित्याक तुवें रिकवरी केलें ना? कितें आहा थिंगा सांगचें? आसा मडगांवच्या गोगोळाचें ऑफिस आसा. स्पिकर सर, हे जे ऑफिस प्रश्न आसा हावजींग बोर्डाचे ऑफिसाचे ऑफिस जेन्ना थिंगा आशिल्लें त्या वेळार थिंगा लास्ट 10 years रेंट हारी केलें ना. तुवें कसली सुविधा केली रेंट फक्त घेवपाक? हें सांगचें. संबंधित ना. फुडें वता. स्पिकर सर, हेजे संबंधित आहा. प्रश्न संबंधित ना. इट इज प्रश्न स्पिकर सर, हे कितें उलयता तूं स्पिकर सर? हे संबंधित आहा. अरे मंत्री बाब, तुदी आन्सर दी. पोस्ट ऑफिसान हारी केले पयशे. विषय तुका जर प्रश्न जर विचारपाक जाय आशिल्लो तुवें तो स्पेसिफीक प्रश्न घालपाक जाय, तूं काडपाक जाय. स्पेसिफीक मंत्री सेम हावजींग बोर्डाचो जो प्रोजेक्ट आहा थिंगा सायडी रेंट दिवपा जाय. वाय ही इज नॉट रिकवर्ड द रेंट? विरोधी पक्ष सांग मरे. बसून घेत. ह्या प्रश्नाक ते आन्सर ना. ना न्ही, बरें फुडें वचया. आन्सर ना म्हणजे आन्सर तुमकां कांयच ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. तुगे डिपार्टमेंट न्हिदलो आहा. हे रिकवर कित्याक केले नाही पयशे? 10 वर्सां जालीं मरे रिकवरी ना. एल्टन डिकोस्टा. Speaker sir, I may be permitted to ask question 3B. 3B. Speaker sir, answer as per competition. Speaker sir, this is a very sensitive issue. आणि म्हाका दिसता गेले ते जायते आमगेल्या जे सेशनाक सगळे आमदार विचारपाक सोदताले. Speaker sir, sorry, there is anxiety among the parents about lack of implementation of NEP and the lack of communication that ought to have happened. The education department should have conducted proper dialogue with all the stakeholders, including parents, and given them confidence. Speaker sir, the department should have done the following. Clear communication from policymakers is crucial. Engaging stakeholders in dialogue to address the concerns and build
confidence. Speaker sir, I am given a reply, dila that the State Institute of Education and Training was upgraded to State Council of Education Research and Training and SCERT in 2006. The reply also states that various committees were constituted, consultation meetings with all the stakeholders were held, teacher training programs were conducted, and additional teachers are given to the schools. I have a reply which states that secondary stage teachers will be given training from 15 July to 30th July 2024, and foundational stage teachers will be trained in August 2024. My specific question: what is the exact nature of training given to the teachers, and whether the duration of the training is enough for the teachers to understand an academic subject like national education policy? स्पीकर सर, हांव मातशें उत्तर ताका डिटेलानूच दिता. कित्याक सांग पळोवया, सगळ्यात पयलीं तेणी NEP 2020 हाज्या बद्दल देर इज अ लॅक ऑफ अवेरनेस हें ताणें म्हटलें. NEP 2020 ही 21व्या शतका खातीर आशिल्ली एड्युकेशन पॉलिसी 40 वर्सांच्या उपरांत भुरग्यांचें भविश्य 21व्या शतकांत कशें आसचें हाज्या खातीर 40 वर्सांनी ही पॉलिसी आयली. आमी खरें म्हणल्यार ताका एप्रिसिएटूय करपाक जाय आनी त्याच पद्दतीन पुराय देशभर एड्युकेशन पॉलिसीचें कामूय सुरू आसा. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता, कारण एड्युकेशन पॉलिसीचें काम पुराय देशांत आमच्या स्टेटीचें 1 नंबर आसा. हें फक्त हांव म्हणना, हें सेंट्रल एड्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटा. आनी टायम टू टायम जेन्ना ह्यो मिटिंगो एटेंड जाता तेन्ना हांवें स्वता 3 फावटी बींग अ एड्युकेशन मिनिस्टर ही मिटींग एटेंड केल्या. आनी बींग द सेंट्रल एड्युकेशन मिनिस्टर हॅव एप्रिसिएटेड फॉर दीस, नॉट फॉर मी, फॉर माय एंटायर टीम. हांव तुका तेजेर थोडक्यात आनी सामकें तुका हांव म्हणजे तरी सामकें थोडक्यात जें आहा पळय न्ही तें उत्तर दिता. पयल्यान पयलीं हेजो टास्क फोर्स जो आसा पळय न्ही 2020 जेन्ना डिक्लेअर जाली तेन्नाच आमी टास्क फोर्स काडलो. आनी टास्क फोर्साच्या अंडर बींग अ एड्युकेशनिस्ट बाब सुभाष शिरोडकर ताचे स्वताचे बाय प्रोफेशन टीचर आनी बींग अ एड्युकेशनिस्ट ताका अपॉयंट केलो आनी ताज्या अंडर ती कमिटी फॉर्म जाली. ताज्या उपरांत आमी ट्रेनींग एंड ओरिएंटेशन जे आहा पळय न्ही मास्टर ट्रेनर 94 मास्टर ट्रेनर डिसायड केले आनी तेंच्यांनी पुराय राज्यांत तांकां ट्रेनींग दिवपाक सुरवात केली. इन्क्लुडींग 5 डेजचो 5 दिसाचो ट्रेनींग प्रोग्राम आसल्यो, इन्क्लुडींग द 3000 अंगणवाडी टिचर्स. म्हणजे आमचे प्रायमरीचे टिचरांक केलेत, बट 3 एडीज इन इंग्लीश आनी परत इन लोकल लँग्वेज इन मराठी आनी कोंकणी ते आमी तयार केले. ताज्या खातीर परत आसा तसो आमी ऑनलायन प्रोसेस विथ द परमिशन ऑफ द रिकग्नेशन इट इज एन गुरुकुल विश्व हो ऑनलायन प्रोसेस तांकां सुरू करून टायम टू टायम तांच्या कडल्यान आमी जो आसा पळय न्ही हाजो अपडेट घेतलो. दीस इज द वन फॉर द फावंडेशन कोर्स. सगळ्या जाणांक आमी फावंडेशन कोर्स जो आसा पळय न्ही हो सुरू करचो म्हणून सांगलो. सगळ्या जाणांनी आतां पर्यंत जवळपास 720 जाणांनी ताजेर परमिशनूय मागलां आनी तांच्यांनी आपलो फावंडेशन कोर्स जो आहा तो चालू केला. फावंडेशन कोर्स चालू करता आसतना आमी आमच्या गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलाकूय सांगलां की तुमी प्री प्रायमरीज जी आसा पळय न्ही सुरू करा. आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी सुरू केली. ताका जेका इनिशियल स्टेजीचेर जो सिलेबस फॉर द टिचर्स जो दिवपाक जाय ताजी बुक्स फॉर द फावंडेशन आनी फॉर म्हणजे KG1 जेका आमी म्हणटाले इन फ्युचर ती बुक्स ही सगळ्या टिचर्सांक दिली. दॅट इज बुक्स इज नॉट फॉर द स्टुडंट्स बट फॉर द टिचर्स. सेकंड फेजींतल्यान हांव जें सांगता पळय न्ही म्हणजे आमी एट द हायर एड्युकेशन लेवल म्हणजे हांव तुका 9थाचेर मागीर येता. हायर एड्युकेशन लेवलाचेर सुद्दां ताजेर आमी मल्टी डिसिप्लिनरी एड्युकेशन जें आसा पळय तें सुरवात केलें. इट इज एडॉप्शन ऑफ द इकॉनॉमीक बँक क्रेडीट हें केलें. एडॉप्शन ऑफ द मल्टिपल एंट्री एंड एक्झीट हें केलें. इट इज एन मागीर आमी NHEQF एंड करिकुलम फॉर द क्रेडीट फ्रेमवर्क फॉर्म केलो. ODL एंड ऑनलायन प्रोग्राम सुरवात केले. डिजिटल नोडल GSCOF हे जे 2 आसा बाकीच्या खंयच्याच GSCOF हे जे स्टेटीनी ऑथॉरिटी फॉर्म केल्या. इतक्या बऱ्या पद्दतीचें काम आनी तुवें लास्ट जें म्हटलें पळय न्ही लोकांक खबर ना म्हणून PTA कडेन वेगळ्यो मिटिंग्स घेतल्यो आनी म्हाजे पुराय फर्स्ट टायम सेक्रेटरी ऑफ एड्युकेशन हो तालुका लेवलाचेर वचून ताणें मॅनेजमेंटा कडेन टिचर्सां कडेन डायरेक्टली डायलॉग्स केले आनी तांकां जर न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचो आजुनूय कितें प्रॉब्लेम्स आसत जाल्यार आमी त्या लेवलाचेर म्हणजे म्हाका दिसता फुडल्या आठवड्याच्या भितर सगळ्या तालुक्यांतल्यो मिटिंगो ज्यो आसा पळय न्ही त्यो कंप्लीट जातल्यो. इतक्या बऱ्या पद्दतीचें इम्प्लिमेंटेशन आमी सुरवात केलां. Speaker sir,
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगता तें सगळें बरें सगळें फॉर्म केलें कमिटी फॉर्म केलें सगळें बरें इम्प्लिमेंटेशन कशें जाता हें गरजेचें म्हण हातून गेलो आनी फाटीचे एक सावथ गोवा सालसेटाक एक मास्टर ट्रेनींग एक कॅम्प केलें एकलांक ट्रेनींगूय दिलें यू हॅव टू आस्क द फीडबॅक फ्रॉम द टिचर्स मास्टर ट्रेनर जे तुमकां ट्रेनींग दिताय आर द टिचर्स हॅपी विथ दॅट मास्टर ट्रेनींग तुमी एक टिचर थिंगाची काटाय मास्टर ट्रेनर म्हण कोताय 6 म्हयन्या भितर वा 3 म्हयन्या भितर हाऊ शी कॅन बी ही कॅन बी अ मास्टर ट्रेनर एंड टीच द टिचर्स इट इज नॉट पॉसिबल यू आस्क द टिचर्स हू हॅव गॉन फॉर द ट्रेनींग तूं सांगता इम्प्लिमेंटेशन केलां कमिटी इम्प्लिमेंट कर म्हूण दाखोवपा जाय बरें आहा म्हणटू बट इम्प्लिमेंटेशन सारको जावपा जाय सेकंड क्वेश्चन नाव मागीर दुसरें एक ओस्त आहा देर आर 3 लँग्वेजीस R1 R2 R3 हे तुगेल्यो 3 लँग्वेजीस आहाय अकॉर्डिंग टू R1 इज कंपल्सरी वीच इज इंग्लीश R2 इज ऑप्शनल तुगेली R2 आहा ती तुगेली कोंकणी मराठी आनी हिंदी आहा अगेन वीच इज कोंकणी हिंदी मराठी कोंकणी मराठी हिंदी आनी स्पीकर सर जेन्ना पयलीं आमगेलें आसतना हें बिफोर दॅट थर्ड आमगे ऑप्शनल आसलो त्यो लँग्वेज्यो द NEP ना R2 R3 सेकंड एंड थर्ड लँग्वेज बोथ ऑप्शनल हॅव बीन इंडियन लँग्वेजीस हे स्टेप इट इज टेकिंग अस बॅकवर्ड स्पीकर सर वी हॅव टू ट्रेन आवर किड्स इन फॉरेन लँग्वेजीस इन दीस ग्लोबल इकॉनॉमिक इरा Speaker sir, will the government also allow a third foreign language like Portuguese, French to continue? And थोड्या स्कुलांक आतां तुमी आफ्टर दे फायटींग तुमी एक सेक्युलर काडो आहा वन सेक्युलर विच आय हॅव गॉट इज दॅट अप टू 27 जे 8, 9, 10 आहाय तांकां भुरग्यांक मुखार मागीर तांकां ना आनी जेन्ना तुमी CBSE आनी तो बोर्ड फॉलो करताय CBSE हॅज इट फ्रॉम 5th टील मुखार म्हळ्यार आहा So if you all are following that pattern, why not you all implement that? And you तुम third language हो मोठे मनीस आहाय ते आपणागे भुरग्यांक आमदार मंत्री बरोबर शिकोवंक घाताय आनी ही थर्ड लँग्वेज कित्याक करपाक ना तुमी ऑप्शनल दियाय मरे भुरग्यांक फ्रेंच लेट देम स्टडी वॉट इज द हार्म भुरगीं शिकता तूं मान हांव कांय शिकना ते शिकता तांकां शिक दिया तूं तुका शिकपाक जाय सो हांव कितें म्हणटा वाय दॅट थर्ड ऑप्शनल तुगेली फ्रेंच जावं पोर्चुगीज जावं वॉट एवर लेट इट बी न्हू तुम कित्याक हार्ट काडटाय भुरग्यांक आनी त्या भुरग्यांक प्रॉब्लम जातलो दे हॅव ऑलमोस्ट आकोस तेंगेलो बूक तेमी सिलेबस रेडी केला टेक्स्ट बुक रेडी केला आकोच फॉर दीस कमिंग एकेडॅमीक इयर्स सो वाय यू आर स्टॉपिंग दॅट थर्ड लँग्वेज स्पीकर सर त्यांनी पयलीं विचारलें की मास्टर ट्रेनर जो तुमचो आहा पळय न्ही तो सामको बरो आसा काय म्हणून हांव सगळें बरें आसा अशें म्हणना शेवटी मास्टर ट्रेनर जर बस न्ही आय एम ऑन माय फीट मास्टर ट्रेनर जर तयार करतले जाल्यार टिचरांतले कोणाक तरी काडून ताका ट्रेनींग दिवन आमकां मास्टर ट्रेनर करचें पडटा ताका जर खंयच्या एखाद्या मास्टर ट्रेनराच्या बद्दल क्वेश्चन मार्क आसा जाल्यार तेणी म्हाका सांगचें कारण शेवटी दे ऑल आर टिचर्स तांचो फीडबॅक जो आसा पळय न्ही तो म्हणटा तसो वी आर कंटिन्युअसली टेकिंग द फीडबॅक आफ्टर ट्रेनींग आनी तांचे फीडबॅक फॉर्म आसा तेजो जर कोणाचें मातशें कितें मास्टर ट्रेनराचें खंयचें आसा कितें म्हणजे तो बरो शिकयना बीन म्हणून जाल्यार तेणी नांवूय सांगचें हांव सेक्रेटरी एड्युकेशनाक पळोवपाक लायता दॅट इज वन दुसरें ही स्पोक अबावट द लँग्वेज हियर द म्हणजे लँग्वेज वन इज द इंग्लीश लँग्वेज 2 इज एन मराठी कोंकणी हिंदी ह्यो 3 लँग्वेज आनी लँग्वेज 3 इट इज एन फ्रांच पोर्तुगीज एंड जर्मन ह्यो 3 लँग्वेजी आमी खंयसरूच ज्यो आहा पळय न्ही मदीं म्हाज्या कडेन फायल आयल्या उपरांत हांवें सांगलां इट शूड बी द कंटिन्यू खंयसरूच त्यो आमी बंद करूंक ना कंटिन्यू केल्या आनी दोज हू आर टेकींग पयलीं कदाचित म्हाज्या कडेन फायल येवंक नाशिल्ली तुका पयलीं गेला आसतलें तें बट म्हाज्या कडेन फायल आयल्या उपरांत ऑलरेडी हांवें सांगलां की आसतलो हांव ना म्हणना तुका म्हणून सांगलां म्हाज्या कडेन जे दिसा फायल आयली की फ्रेंच तुजी पोर्तुगीज आनी जर्मन ह्यो 3 लँग्वेज कंटिन्यू करपाच्यो काय केल्यो त्यो आमी सगळ्या जाणांक कंटिन्यू केल्यो 31/5/2024 तुगे सर्क्युलर आहा सांगलें न्ही तुका हांवें पयलीं यू गिव अस एश्युरन्स दॅट इट विल बी देयर हांवें एश्युरन्स दिलें तुका आमी 3 लँग्वेजी ज्यो आहा पळय न्ही त्यो कंटिन्यू इट इज अ कंटिन्यू करता आनी जस्ट तुज्या करेक्शनाक सांगता हांव NEP इम्प्लिमेंटेशन आफ्टर 9th स्टँडर्ड जे असले पळय म्हणजे वी हॅव टेकन दॅट म्हणजे डिसिजन पयलीं घेतलेलें बट 9th स्टँडर्डचें इम्प्लिमेंटेशन ह्या वर्साच्यान जालां त्या खातीर दोच म्हणजे जे कोण स्टुडंट्स फ्रेंच पोर्तुगीज आनी तुजी जर्मन लँग्वेज घेवपाक इंट्रस्टेड आहा पळय दे कॅन टेक जेका शिकपाक जाय आमकां वे फॉरवर्ड विचार करपाक जायो म्हणून तेच्यांनी ती लँग्वेज घेवं येता ना तूं म्हणटा वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग जे तुगे मास्टर ट्रेनर आहाय न्हू ते ट्रेनींग गेले ते मातशें तूं टेबलार प्लेस कर ट्रेनींग ज्या मास्टर ट्रेनिंगाक दिलां इतलें घेयल्लें तें
स्पीकर सर सगळ्या मास्टर ट्रेनराची नावां जी आहा पळय न्ही इट इज इन एक्शर 1 तेणी काडून पळोवची हांवें एक्शर 1 लायल्या I don't want to blame the master trainers, but what I want to say, master trainers have to be Upload केलं. सारखे trained up आसले because what feedback we have got. स्पीकर सर इट इज अ एक्शर 1 45 मास्टर ट्रेनरांची नावां आसा तुका भितरल्या कोणाचो प्रॉब्लेम आहा पळय न्ही जाल्यार म्हाका तूं नांव म्हाका खाजगीत सांग हांगा सांगू नाका कारण कशें आहा I don't want टीचरांक blame करपा ना, सरकाराक blame करपा जाय कित्याक सरकाराक सरकारान कर. सारकेले टीचर सर जातली. आमकांय संवय जाल्ली आसा Blame gain. ऐकून Speaker sir, third question. Yes, last question. होय तिसरे. आता सगळ्यांक Speaker sir, last question. दिसता म्हाका. Last question. आता you all are implementing this national education policy. Infrastructure तुमकोडे आहा. There are 3 working patterns, means 3 hours. One is, means they have to work for 39 hours per week. एक 5 दिसांक 7.5 वरां, सकाळ 7:45 till 4 for 5 days. Second हात गेले 7:45 till 4:10 2 दीस आणि 7:45 till 1:45 for 4 days. Okay? And third pattern आता 7:45 to 2:50. So तिनी पॅटर्नाक भुरग्यांक एक टी ब्रेक जायो आणि एक लंच ब्रेक जायो. ओके सो हे स्कलांक जे आतां तुमी इम्प्लिमेंट कोताय आमगे त्या भुरग्यांक थिंग सादे टॉयलेट वचपा वॉशरूमू नाय हे प्रश्न- तुमी आनी हांगचं आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता तेंक जेवण जेवपाक यू विल हॅव अ मॅस रूम कितें कॅफेटेरिया कितें तेंकां आहा हूंय बसून भुरगीं तुमी आतां हिना हारी इम्प्लिमेंट कोताय बट अकॉर्डिंग टू दीस पॉलिसीज वी हॅव टू हॅव अ सेपरेट डायनींग हॉल तेंकां बसपाक स्वाद आसपा जाय आहा आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा आमी इम्प्लिमेंट कोताय आमकां जागे आहाय वस्त आहाय करपाक टू इम्प्लिमेंट दीस बिकॉज अकॉर्डिंग टू दीस सगल्या भुरग्यांक ओडेज 3 जातलींच ओत कडेन 4 जाताय सो 4 वरांचे लोक बसपाक दनपार जेवपाक वेवस्थीत करपाक जाग आहा तुकडे स्कुलांकू स्पीकर सर आमी स्कुलां जी आसा पळय न्ही ग्रँटीन एड चलयता जितकी गव्हर्मेंट बस न्ही ते हांव उलयतां मातशें लांब जातलें चोयता आतां लांब जावपाचो आहा स्पीकर सर तो गव्हर्मेंट चलयता आनी ग्रँटीन एड चलयता स्पीकर सर गव्हर्मेंटाची प्रायमरी स्कूल आनी हाय स्कूल हाजें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करप इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट आनी पयलो विशय जो सांगलो पळय न्ही रिगार्डींग ताजे हायस्कूल म्हाका दिसता 2 काय 3 सारके केले आमी केले 2 केले आं ती सांग बरें केलाय म्हणून आतां केल्या सोदां तुका देव बरें कर म्हणटा हांव तो हांगा म्हणना तूं फाटल्यान फडटा फक्त स्पीकर सर म्हाजें कांयच म्हणना ना हितूर आमी कशें आहा स्पीकर सर हांव 100% इस्कॉलांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा अशें म्हणना ना पण आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक जाय आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक जाय मेन थिंग म्हणजे आमी जे सुरवात केला पळय न्ही ती ताकाच लागून सुरवात केला तांकां मेन थिंग तेंचे वॉशरूम्स आसतले बरे वॉशरूम्स दिवपाक जाय तांकां रेस्ट रूम दिवपाक जाय बऱ्याचशा हायस्कुलांनी सगळे क्लासरूम्स आनी लॅबॉरेटरीज इट इज आसा ते वेल इक्विप्ड करपाक जाय म्हणजे एके तरेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां क्रिएट करपाक जाय आनी तांकां काही इक्विपमेंट्स दिवपाक जाय पळय न्ही सरकारान त्या लेवलाचेर स्टार्ट केला थोडे कडेन आमकां एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करचो पडटलो थोड्या हायस्कुलांनी गव्हर्मेंट त्या जाग्यार स्पीकर सर आमी करपाक घेतला आनी येता त्या वर्सभराच्या भितर तो वर्स किंवा 2 वर्सां लागत मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा थंय बट तो आमी कंप्लीट करतले एड स्कुलांक आमी ऑलरेडी सांगलां की अकॉर्डिंग टू द NEP इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी त्यानुसार तुमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा पळय न्ही तो सगळ्या एडेड स्कुलांनी आपलो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक घेवचो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॅनेजमेंट ऑफ स्कूल्स किंवा हाय सेकंडरी तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा कारण तांकां आमी रेंट दिता तांकां आमी परत आसा तशें ग्रँट दिता हे सगळें दिता म्हटल्या उपरांत ती तांची जबाबदारी आसा की तांच्यांनी जो आहा पळय न्ही तो तांच्यांनी घेवपाक जाय त्या खातीर हांगासर खंयसरूच आमी म्हणजे टायम टेबल स्कुलाचो जो आहा पळय न्ही आत्ताच्या घडीक त्या खातीर तो चेंजीस करूंक ना ताका सांजची एडिशनल फक्त 2 उपरांत जो आहा पळय न्ही ते थोडे क्लासीस घेवपाक हॅलो पॉयंट ऑफ ऑर्डर एक सिंगल सिंगल म्हाका क्लॅरिफिकेशन जाय स्पीकर सर म्हाका क्लॅरिफिकेशन जाय आतां ऑपोजिशन कितें करता पळय आमी आमदार आमकां एक प्रश्न विचारपाचे श्री वेदी सो ते वेगस. 8 जाण एकठांय करता आनी घालता आमचो नंबर एक क्वेश्चन स्पीकर सर तुम घाले एक क्वेश्चनाक कितले दिवपाचे आमी थारत म्हणून एक सिंगल क्वेश्चन होतो In question D, whether the government has initiated any process to set up state-of-the-art laboratories for science and mathematics under NEP. If so, furnish copies mundile of all relevant files and notings. Answer ella, we have already initiated the process to set up
state-of-the-art laboratories for science, annexure 3, Speaker sir. Annexure 3 हा सोमतो नोटिंग्साचेर वयता आनी नोटिंग्साचेर तुमचें चोयलें जाल्यार स्पीकर सर हिंगा on the 29th of 11 November 29th 2023 and 1st of December Secretary Education he has written that SCRT wide their letter placed to page so and so has requested for setting up of laboratories request म्हूण आहा म्हूण सगळ्यांकू खबर आहा तेणें परत तेंच बरयलां सेक्रेटरी बरयता परत तेंच आतां नोव्हेंबरासून ते आतां जुलया म्हयन्यांत हेजेर ऑल्सो एनेक्चर 3 आंत बरयलो आहा 90 lakh rupees बजट दवरलो आहा फॉर सेटिंग अप ऑफ लॅबोरेटरीज फायनान्शियल अप्रुवल वील बी ऑब्टेन्ड सेपरेटली एज एंड वेन रिक्वायर्ड नोव्हेंबर जालो डिसेंबर जालो जुलय 7 म्हयने जाले 9 म्हयने जाले आनी ऑलरेडी आमी 9थाक आतां NEP इम्प्लिमेंट केलां क्वेश्चन घालता तुका वेंजी बाब तुका उत्तर दिल्लें आसा भाशण करनासतना तूं प्रश्न स्पेसिफीक प्रश्न विचार न्ही बॅकग्राऊंड गायला तुका बॅकग्राऊंड गायला आतां एज ऑफ टुडे 9th स्टँडर्ड NEP चालू जाता 90 lakh rupees बजट टू बी सँक्शन्ड वेन एंड एज रिक्वायर्ड आज पासून 90 lakhs rupees फॉर दीज लॅबोरेटरीज जे आहा दॅट इज फॉर TDC टॅलंट डेव्हलपमेंट सेंटर इन गोवा फॉर टिचर्स ट्रेनिंग हितून बेसिकली 4 टायप ऑफ लॅबोरेटरीज आहा हे 4 टायप ऑफ लॅबोरेटरीजान फ्रॉम द टायम ऑफ दीस नोटींग till today has the government approved financial budget has that budget been executed has there been laboratories set up and if yes who were the expert members who came here during this as per the annexure 1 expert members who were the expert members प्रश्न प्रश्न budget allocate केला 8 म्हयने जाले आतां from the notings allocate केलें जाल्यार खूंय आहा setting up of the laboratory जाग हुंयचो लॅबोरेटरी हुंय सेटअप केल्या आनी हे लॅबोरेटरी सेटअप करपाक 4 जाण एक्सपर्ट जे येवपा आशिल्ले ते कोण ते एक्सपर्ट जागो एलोकेट केला लॅबोरेटरी बांदपा फायनान्स अप्रूव केला आनी कोण येयल्ले सेटअप करपाक एक्सपर्ट बसून घे चल स्पीकर सर एक म्हणजे लॅबोरेटरी जे आहा पळय न्ही म्हणजे तो सिरियस आसा तेज्या पेक्षा हांव सिरियस आसा बींग एड्युकेशन मिनिस्टर लॅबोरेटरी सेटअप जे आहा पळय न्ही हे आमच्या SCRTच्या बिल्डिंगेत ताका जागो एलोकेट केला आणि SCRTच्या बिल्डिंगेत आमी लॅबोरेटरी सेटअप करता स्पीकर सर 90 लाख रुपया ही लॅबोरेटरी सेटअप करपा खातीर दिल्या टोटल 4 कोटी रुपयाचे बजट हाज्या खातीर एलोकेट केला ऑलरेडी फायल जी आसा पळय न्ही हेजे एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जालें फायनान्शियल एप्रुवलाक फायल गेल्या आनी हेका तितके पयशे तुका आतां पळय तुका परत एकदां सांगता हांव हेजे ऑलरेडी तो आतां खंयचे सोदून काडटा कितें म्हाका खबर ना 90 लाख रुपया तांकां ऑलरेडी दिल्या आणि त्याच्या खातीर 4 कोटी रुपयाचे प्रोविजन जे आसा पळय हे ऑलरेडी केला आणि ती लॅबोरेटरी सेटअप आमी SCRTच्या बिल्डिंगेत करता स्पीकर सर दॅट मीन्स दिस इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्वेश्चन आन्सर दिल तो हे कित्याक दिना आन्सर इट इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कोण हो ऑफिसर आन्सर दितो अशें करून CMान सांगिल तो आन्सर हिंग कित्याक येयलो आन्सर दिस इज अ ब्रीच ऑफ माय प्रिविलेज टू गेट अ करेक्ट आन्सर दिस ऑफिसर शुड बी अरे माननीय मुख्यमंत्री आन्सर करता ते बसूंक ना स्पीकर सर तो खंय तरी ब्रीज ऑफ प्रिविलेज म्हणून खंयच्या खंय वचूंक सोदता ताका हांव क्लियर कट सांगता हांव म्हणजे ताका कितें दाखोवपाचें म्हाका कळना की ताका आपले खंय तरी सरकारा ते खूब फुडें आहा हें दाखोवपाचें आहा काय कितें म्हाका कळना प्रत्येक फावटी तो खंयचो तरी मॉडल